नमस्कार योकार गोवा टुडे इन द सिद्धी गांवस सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. बीजेपीक कांय शुअर शॉट सीटांचेरूय विरोधाचो धग. मांद्रे पेडणे मये सारकेल्या सीटांचेर मतदारांमदीं फुटीची चिन्हां. तानावडे म्हणटा शक्ती प्रदर्शन करून तिकेट मेळची ना. स्टार्टअप पॉलिसी बदलतले. स्टार्टअप सेल कंपन्यो सुरू करात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. आयटी उद्देग म्हणटा गोंयांत ना स्किल्ड लेबर. कनेक्टिव्हिटीच्यो कटकटी. तियात्रां 1 सप्टेंबर सावन. फातोड्ड्या रवींद्र भवनाचो तियात्रांक बावटो. अध्यक्ष म्हणटा कोविडाचे एसओपी पाळून खबरदारी घेवन शो करात. पाय तियात्रिस्ताक आर्गां. हुश्यो फावो तांकां पडपाकूच जाय. विजय सरदेसायाचो मया भोवडेंत बीजेपीक थमणो. बीजेपी आपाच्या आश्वासनांनी फरक ना. युतीचेर उलयला. थारावपाचें काँग्रेसीन. कोविड अजून गेल्लो ना. सिरियस केशी अजून येतात. मुख्यमंत्र्याची शिडकावणी. तिसरे ल्हार चवथीच्या फाटभुंयेर जाल्या तयारी. बेतके खांडोळा पीएचसीची बुन्याद. आणि पेड्या नव्या हॉकी स्टेडियमाक दितले मेजर ध्यानचंदाचे नाव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. बीजेपीक सध्या तांच्या कांय शुअर शॉट सीटांचेरूय विरोधाचो धग लागता. मांद्रे पेडणे आनी मये सारक्या सीटांचेर मतदारां मदीं पार्टी भितरूच फूट पडपाची चिन्हां. आमदार प्रवीण झांटयेक मुख्यमंत्र्या मुखार हुश्यो. पार्सेकाराचें शक्ती प्रदर्शन जाल्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराक लोकांनी अंतर दिल्ल्याचो भास. शक्ती प्रदर्शनाचेर न्ही सर्वेचेर तिकेटी थारतल्यो म्हण तानावडेन स्पश्ट केला. आमदार प्रवीण झांटयेक मावळिया लोकांनी हुस्यो घाल्यो. प्रकरण गोंयभर वाऱ्यार. प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन आपल्याक ते विशीं व्हडलेशें कांय खबर ना म्हूण सांगून कानार केंस काडले. कोणेक गर्दी जमयली म्हूण ताका तिकेट मेळटली अशें ना. मुख्यमंत्र्याक भोवड्या वेळार कांय कडेन शेड्यूल नासतनाय वचचें पडटा. कांय गजाली तो टाळूंक शकना म्हूण पार्सेकारा बरोबरचे मिटिंगेचेर तानावडे उलयलो. सर एक नया जो इन्सिडंट जाता ताजेर तुमचे कितें म्हणलें की लोकांनी एमएलए लिटरली कन्फर्म केला आनी ताका हुस्कीन घातली. ना एक्झॅक्ट पळय कशें हांव नया नासलो पण म्हज्या अंदाजान आज परतून हांवें प्रेस पळयल्यात कारण एक दोग तीग जाण कशें पॉलिटिकल वेगवेगळे हातून वेगवेगळे हाचे आसतात त्यामुळे कितें एक्झॅक्ट म्हाका त्या विशयाचेर खबर ना. त्या नंतर हांवें तेचेर भाश्य करप बरोबर दिसता. ओके सर आनी एक सेकंड इन्सिडंट तुमचो मांद्र्या जालो. ते वाटेन शेड्यूल नासतना एक पार्सेकारान मिटींग घेतली मागीर त्या खातीर सोंपते मागीर अपसेट जालो. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना अशें कन्फ्युजन जेन्ना क्रिएट जाता पळय तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता आनी कितें मॅसेज वतली लोकांक. एखाद्या हाचेर एक दोन कितें इन्सिडंट जालें म्हणून सगळें अशें जाता अशें ना. कारण संपूर्ण प्रत्येक मतदारसंघा भितर वेगवेगळो एक अनुभव आसता. मुख्यमंत्री असल्या कारणान तो स्ट्रिक्टली दावलपाक शकना कांय गोश्टी. हांव प्रदेश अध्यक्ष जर आसता म्हणून म्हज्यान म्हाका समज दिसता एखाद्या जाग्यार आज आमचे हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्या कोण तरी आनी एखादें कितें तरी केलें जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगूंक शकता की हांव वचना म्हणून. आमी जे भोंवतात पळय ते तिकेटी कोणाचे कन्फर्म करपाक भोंवना. आमी भोंवतात लोकां कडेन उलोवपाक, लोकांचें सजेशन आयकपाक, लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवपाक. सिनियर मोस्ट आसा ताका टिकेट मेळटली अशें ना तशें पळय ते कोणाची क्रायटेरिया तशी कशीच जावंक शकना. प्रत्येक क्रायटेरिया वेगळी आसतली आनी ती आमच्या हातीनूय ना. पार्लिमेंटरी बोर्ड जे कितें निर्णय घेतलो ते वेगळ्या पद्दतीन सर्वे करतात. तेंची वेगळी सर्वे आसा आनी त्या पद्दतीन करतात. इलेक्शना पयलीं मोठी गर्दी जमयली मिटिंगा केल्यो आनी केल्यो म्हणून तिकेटी ना. ही बेजिकली कार्यकर्त्यां मदीं एक उत्साह येवचो आनी ग्रावंडार कितें एकंदर आसा पळय परिस्थिती ती पळोवची. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराची उलोवपाची शैली मातशी वेगळी. त्या खातीर कांय जाण खंय ताचो उलोवपाचो चुकीचो अर्थ घेतात. पेडण्या मतदारसंघ पळयत न्ही जाल्यार तुमचो जो डेप्युटी मिनिस्टर आसा पळय ताका इतलें इमोशनल जावचे लोकांक ते सांगचें पडलें की आपण समजून घ्या हे घ्या. ना कितें आसा अजिबात कशें जाता ताका हांवें सांगलें कारण ताचो प्रत्येकाचो उलोवपाचो स्वभाव आसा. इट डजंट मीन की तशें हें ताका एक प्रत्येक मनशाचो उलोवपाचो पळया. प्रत्येक जाणाची उलोवपाचें भाशण वेगळें आसता न्ही. म्हजे कांय गोश्टी रिपीट जाता आसतले, म्हजे कांय लोकांक आवडना आसतले कांय गोश्टी. त्यामुळे इट इज एन आर्ट बेजिकली
उलोवप भाशण कशें करप आनी त्यामुळे त्याचो स्वभावच कितें की तो आपुणूच कितल्या पार्टी बदलले अशेंय सांगतात. इट डजंट मीन की तो हें करता पांयां पडटा अशें न्ही. ताका दिसता की ते मतदार हे आपले. आपूण जरी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो जाल्यार पेडणे मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघातले लोक हे आपले आसतात. आपूण थंय वतकच त्या मनशा प्रमाणेच उलोवंक जाय, वागूंक जाय. सांताक्रूजचा आमदार म्हणटा सध्या ऑल इज वेल. तुम्ही हे पावटी आज ह्या इलेक्शनात फकत बीजेपीचोच कॅन्डिडेट हाडून आज खूबसो वारो जाल्लो. आज खूब वारो जाल्ला. तुमकां आज फुडें वयता हांव तितून वतलें. काल म्हाजी सावून मातशी बिगडली 2 दीस जाले. त्या खातीर हांव तितलो पावूंक ना. पूण तरीपूण लोकांनी इंटरेक्ट केला आनी एवरीथींग विल बी सॉल्व. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाच्या दुसऱ्या पावड्यार प्रोफेशनलांनी स्टार्टअप सेल स्टार्टअप कंपन्यो सुरू करच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. वेगवेगळ्या व्यवसायांक आस्पावन घेवंक स्टार्टअप पॉलिसींत बदल करतले. स्वयंपूर्ण गोंय खंय फकत शेतकी पारंपारीक व्यवसाया मेरेन मर्यादीत ना. IT उद्देग म्हणटा गोंयांत स्किल्ड मॅन पॉवर कनेक्टिविटी सारकी ना. मुख्यमंत्री म्हणटा भारत ब्रॉडबँडान प्रस्न सुट्टलो. गोवा सरकाराच्या स्टार्टअप प्रमोशन विभागान घडोवन हाडिल्ली गोवा स्टार्टअप परिशद 2 दीस चलतली. IT उद्देगाक स्किल्ड लेबर मेळना, कनेक्टिविटीच्योय खंय कटकटी. Availability of skilled resources in Goa, wherein we're not getting the kind of right skilled people in time in the Goan market. This is not only going to pose a challenge for the IT companies, but a bigger challenge for startups. Second, consistent and strong internet connectivity, especially in the rural areas of Goa. 30,000 गोंयकार जगभर IT उद्देगान आसात. तांकां खंय गोंयांत रोजगाराची संद निर्माण करतले. To give an idea, we have around 30,000 Goans who are working both in the Indian and the global sector in the IT field. What GITP would like to do is to have more of these Goans based in Goa. Right? We would like to have an efficient and effective grievance redressal mechanism to see that these hurdles are handled as quickly as possible. IT मंत्री सरकाराच्या स्किमींचेर उलयली. The policies have been tremendous in impacting over 1,500 entrepreneurs and about 45 startups have been incentivized. Given that the last 2 years have not been easy, we have seen more than a few success stories. We will be only looking up and ahead from here on, and I extend my full support to all budding minds to come forward and present us with your vision. मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्वयंपूर्ण गोंया सकयल घेवपाचें उलयले. We are in fact revising the startup policy very soon with lot of additional changes which will benefit for the upcoming startup. We will soon have the Bharat Broadband project implemented in Goa to ensure the very strong internet connectivity. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे सुरू जाल्लें मिशन आसा आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे माझ्या लिमिटेड आशिल्ल्या फक्त एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर इतक्याच पुरते नासून सेकंड फेजींतल्यान हांव उलो मारता म्हज्या सगळ्या प्रोफेशनल भाव भयणीक हांव उलो मारता गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर वेगवेगळ्या सेक्टरांत गांवांनी सुरू जावचे स्टार्टअप सेल, गांवांतल्यान सुरू जावच्यो स्टार्टअप कंपनी. सरकाराच्यो अश्यो स्टार्टअप परिशदो खंय नव्या वेवसायिकांक बऱ्याक. पयलीं स्टार्टअप डे जाल्लो, थोड्याच स्टार्टअपांक चान्स मेळ्ळो, बट ह्या एका सगळ्यांक इनवॉल्व केलें आनी बरें दिसलें की खूब पार्टिसिपेशन येयलें आनी अशेंच करून आमकां आतां गोंयानूय स्टार्टअप ट्रेंड मेळटलो जो पळोवपाक आनी खूब स्टार्टअप्स वयर सरतलीं. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आतां तियात्रां सुरू. फातोड्ड्यां रवींद्र भवनान 1 सप्टेंबर सावन तियात्रां सुरू करूंक परवानगी दिल्या. कोविडाचे SOP पाळून पुराय खबरदारीन शो करात म्हूण अध्यक्ष दामूची सुचोवणी. तियात्रिस्तांनी परत एकदा गोंयची संस्कृती फुलोवची म्हूण दामू उलयलो. पांय तियात्रीस जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीसाक 75व्या पुण्यतिथीक रवींद्र भवनांत आर्गां ओंपलीं. तियात्रीस ह्या दिसान कोविडाक लागून खूब हालाकीचे परिस्थितीन सगळे जगतात, सगळ्यांक खूब त्रास जाला. तियात्रां परत सुरू करपाचो आमचो रोखडोच प्रयत्न आसा. 1 सप्टेंबर येता ते 1 तारखेच्यान तियात्रां खातीर ही आमी मातशी तांकां उक्ती करतले आनी पळयतले सगळे कोवीड आनी बाकीचे सगळे सोशल डिस्टन्सिंग दवरून सगळे SOP सांबाळून
तियात्रां आनी परत एकदां त्याच तरेन फळची आनी त्या कलाकारांक भितर एक माची परत मेळची, परत दीस येवचे खोशयेचे, परत तांचे भितर एकठांयपण एकचारपण आनी गोंयपण सांबाळपा खातीर तांणी केल्लो जो वावर आसा तो वावर परत एकदां सुरू जावचो हीच हांव आयच्या 74च्या दिसा म्हणजे डेथ एनिवर्सरी सोंपतना 75 भितर सरतना इच्छा प्रकट करता. रवींद्र भवन जाय तो सहकार्य तांकां दिवपा खातीर बांदील आसा. हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आसा आनी जशे हळू थिएटरां, हळू हॉलां, हळू बाकीच्यो सगळ्यो गजाली उक्त्यो जातात त्याच तरेन भितर म्हाका दिसता रवींद्र भवनाचे हें माची 1 तारीख फाल्यां म्हणजे आयच्यान ओपन अशें आमी कांय म्हणपाक कांय हरकत ना. आयच्यान ती ओपन जाली. सगळे हें सांबाळून हें आमी करचें. तियात्रिस्तांनी सगळ्यांनी मेळून ह्या कोविडाचेर आनी कोरोनाचे वाट काडटनाच आपले तियात्र आसा ते परत एकदां उर्जिता अवस्थेन हाडून परत एकदां जिते करून लोकां मुखार वचचें. हुस्यो फावो तांकां पडपाकूच जाय. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो मया भोवडेंत बीजेपीक थोमणो. चोडणा पूल आनी जॉबाचीं आश्वासनां मयेकारांक सदांचींच. कामां कसलींच जायनात. मये अजून 25-30 वर्सां फाटींच. आप आनी बीजेपीच्या आश्वासनांनी खंय फरक ना. युतीचेर विजय म्हणटा ताणें उलोवप केलां. कितें तें काँग्रेसीन थारावपाचें. आमी आमचें कितें उलोवपाचें तें उलयलां, पूण आतां युती जालीच म्हणून जायना. किरणान सांगले भशेन युती जावन उमेदवार जिखपाक जाय. कॅन्डिडेट आमचो संतोश सावंताक आमी फुडें हाडला युतीचोच जातलो तो चोडणेचो पूल आनी नोकऱ्यो सेम ते तो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर SOP बीजेपीचो. इलेक्शन येता 10,000 नोकऱ्यो 3 म्हयन्यान येतल्यो. चोडणेचो पूल जातलो. एक तुमी बरें केलां की गोंयकारांक एक दिशा दाखयल्या. जे मनशाक हुशो घालूंक जाय ते मनशाक हुशो घालूंकूच जाय. केजरीवालाची गॅरंटी आनी हे दोतोराचें उतर एकूच तें. तो म्हणटा 300 युनिट दिता म्हणून बरयतना सकयल बरयता 24/7 फुकट हें म्हणटा कितें तें लायट. खंयची फुकट लायट? हो म्हणटा 120 कोटी त्याच्या भाशणान सांगता 120 कोटी आपल्यान माफ केले म्हणून. 120 कोटी माफ करचे पयलीं 1200 कोटी लोकां कडच्यान चड घेतले. जर आमी जर मातसो जर एक रुपये काडीत न्हय जाल्यार फातोर्डा मतदारसंघात जसो डेव्हलप जाला पळय इट हॅज गॉन टू इंटरनॅशनल लेवल. आनी तेच जे उद्दिश्ट जो आसा तेंच्या कडेन हांवें पयलीं सांगलेलें आसा जो आमचो मतदारसंघ जवळ जवळ 25-30 वर्सां फाटीं येयले जे तरेन काम जावपाक जाय जे अडी अडचण आसा जे प्रश्न मया मतदारसंघाचे आसा पळय ते तडीक लागलेले ना. इतले मजगती वन मावळिंगेच्या कांय लोकांनी आमदार प्रवीण झांट्याक तेंको दिला. लोक खंय ताचें नांव बेठ्ठेच पेड्ड्यार करता. आमदारान आमकां ह्यान पयलीं सुद्दां भरपूर मदत केल्लेली आसा. आतां एक मेन विशय आमचो आसा लायटीचो. लायट आमची डिस्कनेक्ट केल्लेली कितली 60 डिस्कनेक्ट आसलेली तेन्ना ऑलरेडी डिस्कनेक्ट केल्लेली सुद्दां. पूण ते आमदारान हें करून आमची हें केली लायट दिली आमकां परतून. आतां जे आमदारा बद्दल कोण कितें उलयता पळय ते आमकां तेंचे सारकें दिसना. कोण तरी येता पियोन उलयता आनी खंयच्या पार्टीन तांकां सपोर्टूय केला आसतलो कोणी. पूण हांव आमदाराक एकूच सांगूंक सोदतां आमी तुज्या फाटसून आसा आसले आसतले आनी ह्यान फुडें आमी तुज्या वांगडा रावतले. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. कोविड अजून गेल्लो ना. अजून आयसीयूंत सिरियस केशी येतात. कोविड टेस्टी करतात. तिसरें ल्हार मतींत धरून तशेंच चवथ तेकिल्ल्यान सरकारी पावड्यार सगळी तयारी केल्या म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. बेतके खांडोळा PHCच्या नवे बिल्डिंगेची बुनाद घाली. आरोग्य मंत्री म्हणटा गांवांनी आरोग्य सुविधा पावल्यारूच लोकां खातीर आमी कितें तरी करता म्हणूं येता. अजूनय बी पुराय कोविड सोंपूंक ना. आयजूय कॉम्प्लिकेटेड ICUत 45 पेशंट आसा. डे बाय डे हे पेशंट येत आसा. त्या खातीर आमी अलर्ट आसप गरजेचें आसा. खंयचेच कॉम्प्लिकेशन जावचें न्ही म्हणून आयज सुद्दां आमच्या प्रत्येक PHCत आमी मोठ्या प्रमाणात कोविड टेस्टिंग करता. आनी जर सिम्पटम्स दिसले आसत आयजूय बी आमचे फोन कॉलिंग सुरू आसा. आयजूय बी घरा कडेन आसलेल्या पेशंटाचो फॉलोअप हो आमच्या कडल्यान घेतलो वयता. चुकून माकून जर कोविडची 3rd वेव आयली आमचे गणपती उत्सव येवपाचो आसा आमी प्रिपेर्ड आसा. म्हणजे आमचो एक्सपर्ट कमिटी आसा, टास्क फोर्स आसा, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप केला, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला. वी हॅव्हिंग द कनेक्टिविटी विथ ऑल द प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स. एमर्जन्सीत आपत्कालीन परिस्थिती जी मुखार जर आयली जाल्यार तांकां आमकां समोर वचपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बिल्डिंगेचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज नियोजन जाल्लें आसा.
आमकां खुश हें जाता की आमी हे खेडेगांवा पर्यंत ह्या तरेची इनोवेटीव ह्या तरेची टेक्नॉलॉजी लोकांच्या दारार आमी पावूंक शकता. खेडागांवांत गेल्यार आमचो एक गांव आमच्या सत्तरीन करंजोळ गांव म्हणून थंयच्यान चलोवन येवपाक एकदम मुश्कील जाता ते सब हेल्थ सेंटर पर्यंत. आणि थंयच्यान जर ताका सब हेल्थ सेंटरान ताका जर ह्या तरेची मशीन ANM MPHW सहज चलू शकता हे केल्यार म्हाका तरी दिसता की आमी खूब प्रमाणात आमची जनतेची सेवा आमी करता आमी हक्कानी म्हणू शकता. पेड्या जावपी नव्या हॉकी स्टेडियमाक मेजर ध्यानचंदाचें नांव दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फिट इंडिया कार्यावळींत उलयलो. मेजर ध्यानचंदाच्या जयंती निमतान ताका ही आर्गां पेड्या हॉकी स्टेडियमाचें काम चालू आसा. हें काम पुराय जाल्या उपरांत नामकरण सुवाळो जातलो. गोंयकारां खातीर ही एक मोठी गजाल म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आज मेजर ध्यानचंद सिंग हाच्या जन्मदिसा आज हांव मुद्दामूच तुका सांगपाक सोदतां की गोंयांत जावपी हॉकी स्टेडियम जो म्हापसाच्या पेड्या स्टेडियमांत जावपाचो आसा तो पुराय जाल्या उपरांत मेजर ध्यानचंद सिंग हाचें ताका नांव दिलें वयतलें हे गोंयकारां खातीर आनी निश्चितच आमचो मेजर ध्यानचंद सिंग हाच्या नांवांत तो स्टेडियम हॉकी खेळपी प्लेयरां खातीर आमच्या देशांतल्या तरणाट्यां खातीर गोंयच्या तरणाट्यां खातीर हो एक बरो स्टेडियम आसतलो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. कोविडाचें तिसरें ल्हार आयलेंच जाल्यार सरकारान आपले वतीन सगळी तयारी केल्या. तशेंच BJP पक्ष म्हूण ते दिशेन तयारी करता. ते खातीर प्रत्येक मतदारसंघांत BJP दर एक बुथार व्हॉलंटियर तयार करता म्हूण उपमुख्यमंत्री केपेंचो आमदार बाबू केपें नॅशनल हेल्थ व्हॉलंटियर कंपनी सकयल जाल्ले प्रशिक्षण कार्यशाळेक उलयलो. सगळे बुथाचे प्रत्येक बुथाचे आज आमचे 48 बुथ आसा. 48 बुथा वयले 2 मेंबर एक जेंट्स आनी लेडीज अशे 2 बूथ मेंबर जाले करून 48 बूथ म्हणजे 96 मेंबर जांकां आयज ट्रेनिंग दिवपाचें प्रोग्रामाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी हो पार्टीचो आमचो आदेश आमचे पार्टीचे आतां सदांशेख रावत आसा त्यांनी हो सगळे कडेन 40 मतदारसंघात हो कार्यक्रम केल्लो आसा. म्हणजे हे आयज आतां सुद्दां कड घेवपा खातीर आमच्या सरकाराच्या वतीन सगळी यंत्रणा सज्ज दवरली आसा, सगळे तयारी दवरली आसा. पक्षांनी आपले तरेन हें काम केल्लें आसा जेणे करून सगळे व्हॉलंटियर अशे जशें आतां मेडिकल ज्या भितर काम करणारे सगळे डॉक्टर नर्सी सगळे आसा जे फ्रंट रावन काम करतात. त्याच प्रमाणे आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्दां सज्ज जावचे जेणे करून ह्या महामारीचो थर जरी आयली जाल्यार ते ताका सामोरे वचपाक. आनी हो कार्यक्रम खऱ्या अर्थान गरज आशिल्लो जो 40 मतदारसंघात करपाचे अशें सावड्डे कुडचडे सांगेच्या BJP कार्यकर्त्यांक कुडचड्यार रवींद्र भवनात कार्यशाळा जाली. आनी ही तिसरे वेळ जी येतली ताका आमी आडोवंक शकना पूण एकमेकाच्या सहकार्यान जी तिसरी कोविडाची वेळ जी आसा लोकां कडेन पावोवपाक नाका ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. नॅशनल प्रोग्राम BJPन घेतला आनी हो प्रोग्राम सहज घेवपाक इतलें जायना. म्हाका दिसता आज
गोंयान आज जशें आज 3 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तशें अनेक 7 कॉन्स्टिट्युन्सी चालू आसा. एक बरी गोष्ट केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भांगराच्या पानांचेर संस्कृत लिपींत बरयल्ले भगवद्गीतेचें विमोचन गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन केरळांत निकतेंच केलें. विजयनगर राजवटींतली 203 पानांची ही गिता खंय 500 वर्सां फाटीं हातान बरयल्या. केरळांत मुथालामंडांत स्वामी सुनील दासांच्या स्नेहम आश्रमांत हो विमोचन सुवाळो जालो. സ്നേഹി മഹാത്മാവ് ചരിത്രകാരൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഭക്തോത്തമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വേണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് സമർപ്പിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോലും 209 പേജാണ്. गोंयच्या म्हत्वाच्या इश्यूंचेर आमी डिबेट मागीत रावतले. डिबेटींतल्यान लोकांक सत्य परिस्थिती कळटा म्हण आपाचो संयोजक राहुल मामरे उलयलो. आमी काब्राला कडेन लायटीच्या बिलांचेर डिबेट मागिल्ली. तशीच वेंझीन खंय बाणावलेच्या आमदारा कडेन शिक्षणाचेर डिबेट मागली. बाणावलेच्या ZPचेर हल्लो जाला. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. And I want the CM of Goa to speak on this. Wenzi had asked for a simple debate on education. There has been a debate on electricity which Nilesh Kabral, the Minister for Electricity, and Power Minister from Delhi have come, people of Goa have seen. Same way we had asked for debate on education for Benaulim constituency. Likewise, we'll ask for debate on every issue in Goa. This is the way people of Goa have to know. Tajer Sudha assault kelo, it's assault on a government official. He's elected by people of Benaulim. Yes, the accept accept करपाक जाय. So I want Home Minister of Goa, the Chief Minister of Goa to be firm on this. I want to hear him make a statement on this atrocity. बाणावलेंतले शिक्षणीक परिस्थितीचेर डिबेट जावंक जाय म्हूण कांय बाणावलेकार मागतात. ऑफकोर्स जावपा जायो. अपग्रेड जाली इस्कुलाचो द सेम लेवल लायक मारगांव आहा ते भाशी जाल्यार आमच्या भुरग्यांक मडगांव धाडून पडपा न्हय. जावं जाल्यार एक्चुली कळोन येतलें सगल्यांक कितें जाय आनी कितें नाका. Very less education in Benaulim. The people lacking of education in Benaulim. Very fact that he's done nothing. That is why he's scared of himself. And that is why, and I suggest there should be a education debate. Bureau Report Prudent. कुंकळे पांजरकणी काणका मोड्डेची वादग्रस्त सुवात दोंगरार पडटा काय ना ताचेर नवो वाद. दोंगर कापता म्हूण थळाव्यांच्या कागाळीचेर टावन प्लॅनर विनोद कुमार चंद्रान इन्स्पेक्शन केलें. डॉक्युमेंटा प्रमाण ती सुवात दोंगर न्ही. दोंगर म्हूण सिद्ध केल्यार परमिशन फाटीं घेता म्हूण टावन प्लॅनर सांगता. काँग्रेसीचो युरी म्हणटा सरकार कितेंय करूंक शकता. आज दोंगर न्ही म्हणटा फाल्यां न्हयोच न्ही म्हणटले. This is inspection. You are not checking the documents. No, we don't. From my office. You can take it from my office. All the documents are available. Jolson, what requires? You gave us separate letters that it is That not I have noted applicable. down your point. Not have noted down your point. I will do work on that. Not come. Okay. Next time when they will come, let the owner also become. Are you going to verify the slope? Are you going to depend on the engineer to verify the slope? I will come back again. Are you going to verify the I will slope? come back again. You call the owners. We'll also tell them to okay to you whatever your queries are there. Let owners also be here. You are saying that it is a hilly land, correct? Yes. You don't agree to it? No. Let us take. Yeah. As per document submitted. What document submitted? Every document, everything we have go with the condition. This If is you find exactly that the this problem. is wrong, and our NOC stands revoked. If you prove that document submitted by him Sir, is wrong. please don't talk. No, we need not prove. Wait. And then You expect us to get an injunction? थंयची काँग्रेस इश्यू घेवन मिडिया मेरेन पावली. युरी आलेमांव म्हणटात सरकार जाय जाल्यार होत्याचे नव्हते करूंक शकता. It was an absurd statement made by the official of the town and country planning department that the Kangnamodi hillock is not a hill. We condemn this. Today the present government जे आज ये Kangnamodi is not a hill. Tomorrow they will say that Sal and Kushavat is not a river. It is a highway. They are capable of doing this. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सरकार पुलीस कॉन्स्टेबलांचे पोस्ट जाहीर करता पूण आयचो तरणाटो फिट आसा काय ना ताचेर कोण लक्ष दिना. खेळा मंत्र्याक जाल्यार ताचें पडिल्लेंच ना म्हूण
पेडण्या मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकराचो आरोप. ही गरज लक्षात घेवन आर्लेकरान पेडणेच्या तरणाट्यां खातीर 15 दिसांचो फिटनेस कॅम्प आनी 5 किलोमीटर मॅरेथॉन दवरिल्ले. गव्हर्मेंटान पीसी जॉब आयज हें केल्लें आसा. गव्हर्मेंटान भुरगे एक्टीव आहा वा ना ते विचार केन्ना करूंक ना. हे भुरगे आयज एक्टीव जावंक जाय म्हणून पेडणेकार मिनिमम आनी मॅक्झिमम आमचे पेडणेकार पीसी आसता, पुलिसान आसा. ताका लागून हो म्हाजो असो विचार येयलो कितें अशें करून दाखोवचें. आयज ना म्हटल्यार स्थानीक आमदार हांगासरलो तो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा, हो विचार तेज्या तकलेन येवंक जाय आसलो, पूण तेजो विचार येवंक ना आनी हेज्या फुडें केन्ना येवचोय ना म्हाका दिसता. आनी येवपाक हांव दिवचोय ना हेज्या फुडें. आनी हेज्या फुडें म्हाका समज सगळ्यांनी पेडणेकारांनी म्हाका साथ दिलो आनी हांव आमदार जालो जाल्यार स्पोर्ट्स हो कितें आहा पळय तो हांव हांगासर दाखयतलो हे पेडणेकारांक. आनी स्पोर्ट्सान खुबशे यंग युथाक घेवन फुडें वयतलो हांव. तशेंच शिक्षणाकूय तांकां हांव हे दितलो, साथ दितलो. आनी ह्या मॅरेथॉनान आमच्या पेडण्या महालांतले भुरगीं जावं ते चेडे जावं ती चेडवां आयज पार्टिसिपेट जातात मोठ्या उमेदीन, मोठ्या संख्येन. आनी हेचोच उपयोग तांकां तेंच्या भविश्यान जातलो. जावं ते मागीर पोलीस ट्रेनिंगाक आसतले किंवा तेंचे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणात, पर्सनल फिटनेसा खातीर म्हणात. आनी हे सगळें चिंतून अंडर द लिडरशीप ऑफ श्री प्रवीण आर्लेकर जांच्या तकलेन हे सुचलें की हो असो प्रोग्राम घडोवन हाडचो म्हणून. सो आयच्या ह्या पेडण्या महालान असो इव्हेंट जाता ते पळोवन खरेंच उमेद भोगता. चवथ लागीं पाविल्ल्यान गणपती विसर्जनाचो वाठार नितळ जाय म्हण पेडणेच्या मिशन फॉर लोकलान कोरगांव देवूळ वाडो आनी सुकाल वाड्यावयल्यो तळयो नितळ करूंक वाड्यावयल्या लोकांक आदार केलो. मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकार एक नवे उपक्रम करीत आसा. एक्चुअली आज कोरगांवकारा वांगडा एक धाकटेसो एक समाज कार्य करपाचो योग आयलो. जी आतां चतुर्थी येता, चतुर्थीचे साफ सफाई जातली, तेंच्या बरोबर आमी सोबत दिली जेणे करून ते काम मातशें सुरत जातलें, आमकां एक समाधान मेळटलें. अच्छा, आमची भुमिका हेंच्या सगळ्या कृपेन हेंच्या आशिर्वादान मनान येयलें आनी घडोवन हाडलें. आयज जे कोरगांवचे यूथ आसात तेंच्या सहकार्यान आमी हे कार्य घेतलेलें आसा. आनी मिशन फॉर लोकल तेंच्यांनी तांकां एक तेंको दिल्लो आहा. पण सगळे घडोवपी म्हणटात ते आमचे भुरगे यूथचे कोरगांवचे उपयोग जाल्ले. आनी हे हांगा एक सगळे गणपती हांगा विसर्जन जाता. परत आमचो एक सार्वजनीक गणपती आहा तो सुद्दां हांगा विसर्जन जाता. ते आनी एक बरेच शोळ जाल्लो ते एक बारीकशें काम आमी एक हातीन घेतलेलें. राष्ट्रीय समाज पक्षांत गोंयांत वेंचणूक लडपाचें थारायलां. जमल्यार सगळ्या मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले. लोकां खातीर बरें काम करूंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी तिकेटी खातीर संपर्क करचो म्हण RSPचो गोंय अध्यक्ष किशोर राव उलयलो. शिक्षण खंय म्हत्वाचें ना, लोकां खातीर काम करपाची तळमळ म्हत्वाची. इलेक्शनाची आमी तयारी केल्ली आसा. जानकर साहेबान सांगलां की 40 मतदारसंघात तुम्ही कॅन्डिडेट शोधात आणि माझे मिडिया किंवा ह्या माध्यमांतून तुमकां प्रसार माध्यमाकडून सांगपाचें आसा की गोंयांत जेका गोंया खातीर आणि भारता खातीर कितें तरी करूंक जाय अशा सगळ्या व्यक्तींनी जर आमदार जावंक जाय, कितें तांकां तिकीट जाय जाल्यार त्यांनी अवश्य आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. आमकां स्वच्छ प्रतिमेचे फक्त आमदार दिवपाची गरज आसा. एज्युकेशन आसूं एज्युकेशन नासूं ताज्या भितर तळमळ आसूंक जाय की हांव म्हाज्या गोंय परत तशेंच 50 वर्सां पयलीं जशें शोभीत आशिल्लें तशेंच करतलो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.